बेळगाव चोरला या महामार्गाचेर कुसमळी लागींच आशिल्ल्या मलप्रभा नदीचेर एक ब्रिटीशकालीन पूल आशिल्लो आणि तो पूल खूप जुनो असल्या कारणान तो मोडून आता थंय नवीन पूल बांदपाचें काम सुरू आसात. तेका लागून ह्या मार्गाल्यान वचपा खातीर या पुलाच्या सकल मलप्रभा नदीत पर्यायी पुलाची व्यवस्था केल्ली. मात्र गेल्या 4-5 दिसांपासून जोरदार पाऊस सुरू असल्या कारणान जो पर्यायी पूल आसा तो पूल व्हावून जावपाची शक्यता आसा. तेका लागून बेळगाव जिल्हा प्रशासनान हो पूल आसा तो त्या पुला वयल्यान वचपा खातीर सध्या बंदी घातली आसा. तेका लागून जे वाहनधारक आसात तांकां जांबोटी खानापूर ह्या पर्यायी मार्गाचो अवलंब करचो अशी सूचना जिल्हा प्रशासनान केल्ली आसा. दुसरे वाटेन बैलूर बेळगोंदी बेळगाव या मार्गाचोही बेळगावाक वचपा खातीर अवलंब करचो अशीही सूचना केल्ली आसात. प्रुडंटा खातीर प्रमोद पोंडे. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.